आयज गोवा विमेन फॉरवर्ड हांगा गोंयचे जे गोवा यूथ फॉरवर्ड जे आसा तेंच्यांनी जे डॉमिसाइल इश्यू घेतलेलो आसा आमी तांकां तेंको दिवपाक तांकां सपोर्ट करपाक आनी तांकां बॅकअप करपाक आयज आमी हांगा आयला. हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला डॉमिसाइल इश्यू खातीर, कित्याक म्हाका अशें दिसता गोवा विमेन फॉरवर्डाक अशें दिसता की हो एक सिरियस इश्यू. गोंयची चडांत चड बायलां जी आसा they have taken education mostly in the teaching field. Most of the Goan women, more than men, are in teaching field. आणि हे डॉमिसाइल क्लॉज गोवा युनिव्हर्सिटीन स्ट्रायक आउट करून गोंयच्या बायलांच्या मनान एक भंयसो घातलेलो आसा. कित्याक गोंयांत जी शिकता, गोंयांत एज्युकेशन घेतात तर तांकां दिसता की तेंच्यांनी गोंयानूच काम करचें आणि डॉमिसाइल हे एक तांचो एक weapon so through which it is very easy for them to get jobs in the field of teaching in the university. आणि हे जे डॉमिसाइल इश्यू डॉमिसाइल क्रायटेरिया जर तुम्ही आम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीन स्ट्रायक आउट केले जाल्यार हो हाजो डिसएडवांटेज आणि हे एक इनजस्टिस आमचे गोंयचे बायलांचेर. कित्याक मोस्ट ऑफ द विमेन एज आय सेड आर इन टीचिंग प्रोफेशन. जॉब्स जे गोंयच्या बायलांक मेळपाचे आसा ते भायल्या लोकांक वतले. आणि सेकंडली कितें जाल्लें आसा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा विमेन फॉरवर्ड खुबशे बायलांचे म्हाका कॉल्स आयलात जेंच्यांनी नेट आनी सेट एग्जाम क्लियर केल्ले आसा. कित्याक तांकां अशें दिसता की हो डॉमिसाइल क्रायटेरिया काडून तांकां जॉब मेळटले काय ना, जॉब गोंयची बायलांक मेळटले काय गोंयच्या भायल्या लोकांक मेळटले, हो एक तांचो व्हडलो कन्सर्न जाल्लो आसा. म्हणून हो जो इश्यू आमचे यूथ फॉरवर्डान घेतला आमी तांकां तेंको दितले. आनी एवरीवेअर एंड एनीवेअर वेअर दिस इश्यू इज कन्सर्न वी वील स्टँड विथ देम, वी वील सपोर्ट देम, वी वील सपोर्ट द गोवा यूथ फॉरवर्ड. आणि it is a serious issue for women too. एक केस Police is investigating the case and आमचे DYSP Sunita Sawantan she has informed and through media it is already the teams are working and police will look into it. They are already investigating the matter. तुम्ही मेळा बी इथून त्यांची बाबतीत No, since पोलिसांनी बसून मेळा no DYSP Sunita has already informed and the team has been already put up and they are working on that and police will do their job. They are already investigating it. मला तुम्ही खात्री असं भेटले. No. Yeah, as mother and woman of Goa, आमगे भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपा जाय. ती गोंय शिकताय म्हणटकच हे जॉबूय ते गोंया मेळपा जाय. आमगे गोंयकारपण सांबाळपाक, आमगे कल्चर सांबाळपाक ते गोंया जॉब करपा जाय. भायर वचून जॉब करप म्हळ्यार आमगे कल्चरूय ती इसरतली. सो ती हिंग शिकले तेशें करून तेगे जॉबूय हिंग जाल्यार तेका लागून आमी प्रोटेक्ट करताय आमगे गोंयकारपण आमगे भुरग्यांक हिंग जॉब मेळपा जाय म्हणून. तेका लागून आमी हो इश्यू सिरियसली घेयला आनी आमगे गोवा यूथ फॉरवर्डाक तेंक सपोर्ट करपा आमी डिसायड केला. आणि कशें आसा गोंयकारपण इज आवर वेपन. सो जस्ट लायक हाव महात्मा गांधीचे कशें आशिल्लें ही हॅड नॉन वायलन्स एज इज अ स्ट्रॉंग वेपन फॉर हिम. तशेंच गोवा फॉरवर्ड विमेन has taken up this Goikarpan and we will completely support our Goa forward youth who has taken up this agenda. आणि एक सांगता की जे डॉमिसाइल our commitment to domicile is not only political, it is by history. In 1995 when Vijay was our president, Vijay Sardesai was in the Youth Congress. At that time also his fight was for this issue. So it is not only political, it is by history. That time also he had fought for this. आणि आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अजेंडाच आसा टू सेव द लायव्हलीहूड ऑफ दिस गोवन यूथ. गोंयकारपण गोंयचे आमचे भुरगे जे आसा त्यांची लायव्हलीहूड सेव करपा खातीर आमी हो इश्यू घेतलेलो आसा अँड वी वील स्टँड स्ट्रॉंग. The domicile clause also is a right
आमच्या भुरग्यांक तो रायट मेळटा ओके आमकां ही जॉब ओपनिंग्स ओपन आसा वी आर द रायटफुल एप्लिकंट्स फॉर दीस पर्टिक्युलर जॉब एक सेक्युरिटी शी की आमचे गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट करता सो आय थिंक दीस पर्टिक्युलर अजेंडा आसा जो सगळ्यांनी एकवट जावन ताका बॅकिंग दिवचो गोंयच्या लोकांक जर हे समजले की जे आमची हे फायट आसा डॉमिसाईल कंपल्सरी करपाक मॅन्डेटरी करपाक ही रायटफुल फायट आसा जर हे गोंयचे लोकांक जर हे समजले जाल्यार सगळी बरोबर येवन आमकां तेंको दितली अशें म्हाका खात्री आसा